दाबे सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाई ब्राह्मणी देवळाच्या वाठारांत लोकांक प्राचीन मुर्त्यो सापडल्यो। तळार राविल्ल्या धोणाक देवळा लागसार नितळ करतना गजलक्ष्मी, गणपती, भटजी अश्यो 9 वेगवेगळ्यो मुर्त्यो सापडल्यो। दाबे सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाई ब्राह्मणी देवळाच्या वाठारांत थळाव्यांक 9 प्राचीन मुर्त्यो सापडल्यात। लयराई देवीचे धोंड दर वर्सा देवळा लागसरचो वाठार नितळ करतात। अंदू वर्सा ही सुवात नितळ करतना धोणाक ह्यो वेगवेगळ्यो देवांच्यो मुर्त्यो सापडल्यात। 40 वर्सां पयलीं अश्यो कांय प्राचीन मुर्त्यो थळाव्यांक सापडिल्ल्यो। अश्योच आनिकूय कांय मुर्त्यो सापडपाक शकता म्हण थळावे सांगतात। हांगा आमी रावपाक येता, सो क्लिनींग करताले आमी। सो थोड्यो आमच्यो मुर्त्यो हांगासर आशिल्ल्यो त्यो प्राचीन काळांतल्यो मुर्त्यो आशिल्ल्यो। त्यो त्या टायमार कितें जातालें, ते पुर्तुगीज, इंग्रज खंय तरी सगळे बाटाबाटी करताले, मुर्त्यो उडयताले। सो तेन्ना आमच्या जाणट्या लोकांनी त्यो एकदम सुरक्षीत उरोंक जायो म्हणून आमची एक देवाची राय आसली, ते रांयत दवरलेल्यो। त्यो थोड्यो आशिल्ल्यो आनी थोड्यो खंय तरी गायब आशिल्ल्यो। ते दीस आमी स्वच्छता करता त्या कारणान आमकां एक थोड्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो, एक 8-9 मुर्त्यो मेळ्ळ्यो। सो तेंची नांवां आमकां खबर नाशिल्लीं। ती एक आमी मागीर मिडिया हें करून थोडी म्हायती घेवन तेंच्यांनी आमकां ती नांवां सांगली। सातेरीची जी आमी महिषासूर मदनी म्हणटात एका तेजी मुर्ती आहा। दुसरी एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे खंय मुर्त्यो मेळना सहसा, ती गणपतीची मुर्ती आसा थंय। तिसरी गोष्ट म्हणजे थंय भटजीची एक मुर्ती मेळ्ळ्या आमकां। आनी बाकीच्यो एक 7 भयणी म्हणून आसा, ज्यो 7 भयणी म्हणटात त्यो मुर्त्यो आसा। आनी बाकी 7 घोडेश्वर आसा थंय, तेंच्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्या। आनी बाकी खंय तरी आमकां आनीक एक 2-3 मेळ्ळ्यो, तेजी आमकां एक अजून कितें कळोंक ना जी बाबा एक्झॅक्ट कसली मुर्ती आहा ती। दाबे सत्तरी वाठारांत थळाव्यांक मेळिल्ले प्राचीन काळांतले मुर्त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करप गरजेचें अशें म्हण पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर उलयलो। सत्तरींतल्या दाबे ह्या गांवांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा त्यो मुर्त्यो म्हळ्यार आमच्या सत्तरीच्या ग्रेस्त दायजाचें प्रतीक आसा। सत्तरींतलो जो दाबे गांव आसा म्हणजे आयज ताचो आस्पाव म्हाऊस पंचायतीन जाता। म्हाऊस पंचायतीन जे 5 गांव येता, कोपाड्डे, झरमे, नागवे, दाबे आनी म्हाऊस अशे जे 5 गांव आसा, ह्या 5 गांवांक पंचग्राम म्हणटा। आनी ह्या 5 गांवांक ग्रेस्त अशें इतिहासाचें दायज लाभलेलें आसा। आतां हांगासर लयराईचे धोंड जे आसले ते देवाच्या रायन तळाक आसले आनी तळाक आसतना तांकां थंय कांय मुर्त्यो दिश्टी पडल्यो आनी तेंच्यांनी जेन्ना साफ सफाई केली तेन्ना तांकां ह्या मुर्त्यांचें दर्शन घडलें। हाच्या पयलीं 25 वर्सां जेन्ना हांव ह्या गांवांत गेल्लो तेन्ना त्या देवराईत म्हाका अश्योच ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो सातेरी म्हणजे महिषासूर मर्दिनी, केळबाय जिका आमी गजलक्ष्मी म्हणटा, आनी हेर ज्यो मातृ देवता आसा तेंच्यो मुर्त्यो पळोवपाक मेळाल्यो। आतां त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो मुर्त्यो तांकां थंय मेळ्ळल्यो आसा आनी आणखी कांय मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो मेळ्ळल्यो आसा। आमी सद्या आसा ती दाबे हांगासर आनी ही आसा जावन आसा राय श्री सातेरी केळबाई ब्राह्मणी माता ह्या देवाचो हांगासर वास्तव आसा। आनी हांगासर आमच्या फाटल्यान दिसता ती हांगा एक गुफा आसा। हांगासर जो जागो आसा तो इतिहासकालीन आसा आनी लोकांचे जे जाणटे हांगासर आसा ते म्हणटा की हांगासर पयलीं पुर्तुगीज कालीन जी राजवट आसली तेंच्यांनी लोकांची सळवणूक करून हांगासर ती मुर्ती आसली ती नश्ट केली। ताका लागून गांवांतले जे जाणटे आसले तेंच्यांनी मुर्ती हांगासर हाडून तेजे लिपोवन दवरलेले आनी तेजे कोणाकच अशें खबर नासलेली। पूण हांगाची जी राय आसा तेजो खूब इतिहास आसा, पूण आजुनूय हांगातले जे इतिहासकालीन जे अभ्यासक आसा तेंच्यांनी हांगासर कोणीच आजुनूय अभ्यास करूं ना। काल हांगासर अशीच एक घडणूक घडली जी हांगासर जे धोंड लोक आसा ते हांगासर भक्तगण हांगासर मेन म्हणटा तो जो ही राय आसा तेतूर कोणाकच हांगासर येवपाक एंट्री ना। पूण जे धोंड आसा जे लयराई मातेचे ते हांगासर वर्साचे जे उपास करता ते हांगासरच सायडीच्या देवळान करता। आनी ह्या वेळार ते काल जेन्ना ते हांगासर उपास करताले तेंच्यांनी हांगासर जर सायडीचो जो भाग आसा थंय निवळ करता करता तांकां कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो। तितूर तांकां 9 मुर्त्यो मेळिल्ल्यो आसा। हेज्या पयलीं जायत्यो अश्यो म्हणजे एक 12 सुमार मुर्त्यो पयलीं मेळिल्ल्यो ते सुद्दां 40 वर्सां पूर्वी। दाब्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।